दुसरे म्हत्वाच्या विशयाकडे येऊया आणि दुसरो महत्वाचा विषय तो म्हळ्यार सहकाराचो. आमी फाटल्या कितलेशीच वर्सां एटलिस्ट इन रिसेंट टायम्स तरी पळयतात की ह्यो क्रेडीट कॉपरेटिव्ह सोसायटीज येतात, लोकांक तोपी घालतात, लोक मागीर बोवाळ घालतात, रस्त्यार देंवतात, लोकांच्या मेहनतीचो पयसो सगळो कोण तरी लुबाडून वता. परत परत हें जायत आसा. सरकार हें आडावपा खातीर कितें करपाक शकता? असो एक बरो मुद्दो तुमी आज घेतिल्लो आसा, कारण सहकार डिपार्टमेंट जें आसा हें म्हजे नजरेन हांव जरी सादारणशे 15 ते 20 वर्सां नंतर परत सहकार मंत्री जाल्लो आसा. 1987 जेन्ना हांव मंत्री जाल्लो तेन्ना म्हजेर सहकार खातें आयिल्लें. पण तुम्ही तेन्ना जेन्ना सहकार मंत्री आशिल्ले तेन्ना लोकांक लुबाडून वचनाशिल्ले अशें. तेन्ना सिच्युएशन वेगळें आशिल्लें, पूण इतक्यो संस्थाय बी नाशिल्ल्यो. बरोबर. सो एक सगळें पिकच आयला संस्थांचें. म्हणजे हो जो विशय जो आसा पळय न्ही तो अत्यंत हांव अशें म्हणन की अत्यंत सिरियस असो विचार आसा, विशय आसा आनी तो म्हळ्यार ते पद्दतीन तो हाताळपाक जाय. हांवें ताबो घेतले नंतर म्हजी गजाल ही लक्षांत आयली की ऑलरेडी सहकार क्षेत्रा भितर म्हापसा सारकी बँक गेली कोसळ्ळी, मडगांव अर्बन सारकी बँक कोसळ्ळी, जी कॉपरेटीव मुवमेंट आशिल्ली, कॉपरेटीव मुवमेंट आनी ते स्टेटस आशिल्लो. त्या वटेच्यान संजीवनी शुगर फॅक्टरी हें जाली. काही मोजक्यो सोसायटी आसात ते बरे पद्दतीन काम करतात. उलटी आला हें थोडेशें उलटें म्हणून ताका कशें आसा बंधन येवपा संबंद न्ही. आमचे इन्स्पेक्टरेट ऑथॉरिटी जे आसता पळय न्ही म्हणजे युनिट्स तांणी बरें काम करपाक जाय. कितें जाता स्वायत्तता सहकार क्षेत्रांत मेळिल्ली आसा आनी त्यामुळे प्रत्येक संस्था जी आसा पळय न्ही ती आपल्या पद्दतीन आपलो हिशोब तपासणी वगैरे वगैरे जे आहा ते काम करूंक शकता. आमी बारीकसाण जेन्ना घेतली तेन्ना लक्षांत अशें आयलें की काही ठिकाणी काही लोक जे अशे अपॉयंट केल्ले आसतात पळय न्ही ते सारके तितले सारके म्हणजे कशें म्हणटा तशें विथ दॅट रिजिडनेस ते करिनात. आनीक तातूंत भितर मागीर आमचे जे अधिकारी आसात पळय न्ही जाका ज्युनियर ऑडिटर, सिनियर ऑडिटर, COs हे प्रत्येक तालुका लेवलाचे आसात, प्रत्येक झोनाचे आसात. बरोबर. ते हे सगळ्यांनी आनी मातशें एक्टीव जावपाक जाय. आनीक अशे प्रकारची सुरवातीकच कितें म्हणटा ताका टू नीप द थिंग्स इन बड म्हणटा सुरवातीकच टकाटक. सादी तुमी ऑडिटाचो प्रश्न काडलो. साद्या बारीक बारीक संस्थांनी आणि ऑर्गनायझेशनांनी सुद्धा इंटरनल ऑडिट असता, एक्सटर्नल ऑडिट असता. तुम्ही आज म्हणटात की गोंयचे सारखे सहकार क्षेत्रा भितर जे इतले विस्तारिल्ले आसा आनी तातूंत ऑलरेडी इतली प्रकरणां जाल्ले आसा, इंटरनल ऑडिटी सारकी जायना आनी एक्सटर्नल ऑडिटी सारकी जायना. ना काही सोसायटीन जाता. उदाहरणार्थ आता TJSB म्हणून बँक आसा एक, ती 9 एप्रिलाक आपलो ऑडिट रिपोर्ट आख्खे देशभर पब्लीश करता. बरोबर. गोवा बागायदार सोसायटी आपल्यालो रिपोर्ट एप्रील एंड म्हटल्यार अनाउन्स. पण ह्यो आतांच्या बोटान मेजपार उरतल्यो. हय ना आसात तश्यो बरेच आसात. आतां जालां कशें सादारणशे आमचे ज्यो 5200 सोसायटी आसात 5000तल्यान 2000 सुमार हावजींग सोसायटी आसात. आतां हावजींग सोसायटींत विशेष कांय ना. विशेष कांय ना म्हटल्यार कितें ऑडिटाक थंय तांगेले विशेष आसना, प्रॉब्लेम कांय आसना, कारण फंड एमावंटूच जो आसता पळय तो सामको कमी आसता. आतां हावजींग सोसायटी जी आसा पळय न्ही थंय झगडी चड. हय ती किजिल चड, किजिलान मारामारेन झगडी चड. ती फायनान्शियल न्ही. पूण बाकीच्यो जवळ 3000 जे आसात पळय न्ही तातूंत भितर पॅक्स आयले, तातूंत भितर डेरी युनिट्स आयले, तर बरेच युनिट्स जे आसा पळय न्ही ते प्रॉफिटान आसात आनी बरे चलतात. इफ नॉट प्रॉफीट एटलिस्ट लॉसांक तरी ना. आनी थंय लुबाडणूक करपाचो प्रयत्न हें ना तुगेलो कितें म्हणटा तशें स्कोप ना. तर अश्यो ज्यो काही सोसायटी आसात त्यो सादारणशे म्हजे हिसपान एक 50 सुमार आसतल्यो ज्याची आमी ट्रॅकिंग करता सद्याक. हांवें म्हजी जी ऑफिस जे आसा पळय न्ही ते सगळे रिजनल ऑफिसर्स जे आसात तांचे मार्फत सगळें हें ट्रॅकिंग करपाचें केल्लें आसा. फायनान्शियल क्रायम्स जे जावपाक लागल्यात बेजिकली लोकांक लुबाडपाचे, ते ताका आळाबंद कसो घालप? कारण लोकांचो पयसो वता. न्ही ताका एक कशें की दर 6 म्हयन्यांतल्यान एक इन्स्पेक्शन आमच्या हेड ऑफिसांतल्यान जावंक जाय आनी ताजो एक्झॅक्ट नियाळ जो आसा पळय न्ही आखो तिका हाल जे आमी म्हणटात पळय तो येवपाक जाय. तो आयलो की कळटा. म्हणजे बाबा सुरवातीक समजा अशें धरया की 2020 अमके अमके घोटाळो जाल्लो आसा तो तितलो उरता तो लिमिटेड. तो 2021 जालें, 22 जालें, 23 जालें, 24 जालें, 25 जालें, 26 जालें, ताजेर लक्ष दिलें ना जर जाय जाल्यार कितें जाता तें वाडत वता मागीर. तें जावपाक दिवपाक जायना. कळ्ळें की ना. त्या दृश्टींतल्यान सरकार तुमी म्हणटात की ही तरी सिस्टम घालतले की पिरियॉडिकल इन्स्पेक्शन्स जावंकूच जाय आनी ती जातली. आतां म्हजे कडेन जर जो पर्यंत ताबो आसा तो पर्यंत हो विशय सोडचे ना. कारण आनी इवन ताजे मुखार वचून सांगता तुमकां की हांवें अशें हें केल्लें आसा. आतां कॉपरेटीव सोसायटीज म्हणना फुडें ऑफकोर्स क्रेडीट कॉपरेटीव सोसायटीज गोंयचो बरोच भार जाका आमी टर्नओवर म्हणटात पळय न्ही बारीक लोकांचो सामान्य मनशाचो हो मोठ्या प्रमाणांत हे बारीक लोकांचो ह्या बँकांनी आसा.
म्हणजे लोक आसा ते एखादी नॅशनलायज बँकेक वचपाचें टाळटात. ते म्हणटात चल आमगे अमके कडेन बँक आसा त्या बँकेक वचून लोन पळय, आनी ते सुटसुटी पद्दतीन जाता. पूण तातूंत दुसरो एक भाग म्हजे लक्षांत आलो तो असो की 15%, 16%, 17% रेट ऑफ इंट्रस्ट. हय जवळ जवळ लोनाचो. थोडीशी सावकारी जाता. हय म्हाका ते मनात पटना की आमी ह्यो क्रेडीट सोसायटीज बी केल्या पळय न्ही, त्यो लोकांक सामान्य मनशाक उपकारक जावपाक जाय अशें म्हणून, त्रासदायक न्ही. त्यामुळे हांव खंय गेल्ले कडेन त्या प्रमाणे मागीर हायर रेट ऑफ इंट्रस्ट डिपॉझिटाचे दिता म्हणटात. मागीर जर रिकवरी कॉलेप्स जाली जाल्यार हांगा इंट्रस्ट रेट कॉलेप्स जाता correct. आनी मागीर सगळोच तुगेलो घोटाळो जावन पडटा. हय बरोबर. म्हणजे ताजेर थोडेशें बंधन अशें घालपाक केल्लें आसा. तुम्ही की म्हणटात सादारणशें- इवन द अपर लिमिट ऑफ लोन दितना अपर लिमिट ऑफ इंट्रस्ट रेट ताचे सुद्धा सरकार विचार करता. हय नक्कीच ताजे विचार करता. दुसरें आनी एक जाल्लें आसा हल्लीच्या वर्साक आतां फाटल्या 2-3 वर्सां पासून कोलॅटरल सेक्युरिटी, हय. जे जाग्यार लोन दिता ते कोलॅटरल सेक्युरिटी. एकच जावपाक जाय कितें की कोलॅटरल सेक्युरिटी घेवन सुद्दां ते लोन जें दिता पळय न्ही ताका तारतम्य आसा की ना. समजा एसेट्स आर कॉस्टिंग ऑलमोस्ट 15 lakhs आनी तुवें 25 लाख लोन दिलें जर जायत अगेन तो घाटो जालो मागीर. बरोबर. म्हणजे हें सगळें जें आसा पळय हें बारीकसाण थोडेशें पळोवचें पडटलें. आमी त्या संबंदी आमचे जो स्टाफ आसा ताका ट्रेनींग दिवपाचें, तांकां वर्कशॉप घेवपाचें, हेंय काम चालू केल्लें आसा. इनफॅक्ट सुरवातीकच जेन्ना हांवें ताबो घेतलो तेन्ना पयलेच 2 म्हयन्यांत म्हणजे एप्रील आनी मे म्हयन्याक सादारणशे आमगेले 100 सुमार स्टाफ जे आसा पळय ऑफिसर जे आसा पळय न्ही तांकां जिपाडाक ट्रेनींग दिल्ली. तुम्ही म्हणटात की इंटरनल स्टाफाक घेऊनच तुम्ही ही रेग्युलेशन्स आणि ही हय, हय. इन्स्पेक्शन्स करची पडटली. करूंक जाय.